इस्कॉलाक भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक येता वयताना त्रास जातात. वयलो रस्तो तोच नायराल्या वाटेचे वलता वयलो. आता हो खंय मेरेन पिड्यार हा रस्तो मान्य हो मान्य इस्कॉला पडयसान वयर बोलान वयता तिकडे पासून फुल रस्तो पिड्यार फुड्या पासून हा फूल रस्तो पिड्यार जाल्यार 4 फाटी आमी पडली नातवाक घेवन. तू स्वता पडली वय भुरग्याक घेवन हांव पडली खाला कितें 4 फाटी कितें रस्तो जायना पडल्यात सगळ्याक वणे पडल्यात. रस्तो सारको पिड्यार जाला. तुका जाय जाल्यार येवन हांव दाखयता यो म्हाज्या वांगडा. कितें सारको जायना रस्ते ते सारको जायना कितें जायना कोत्ता म्हणटात कोणूच हें करिना. अजून कोण एक्शनूच घेयना पंचायतीन न्हू हितून पासून हें करिना आमचे ते हें आहा पळय ते. पण एक्शन कांयच जायना हाचेर ना कोणूच एक्शन घेयना. कितें रिजन कितें रस्ते सारके जायना कितें म्हणून सांगू कंप्लेन दिले कितें दिले ते म्हणटा कंप्लेनच पावनान म्हणटात. कंप्लेनच आतां कितले जाणांनी कंप्लेन दिले तितूर रस्तो. तुम्ही येवन पळयात तो रस्तो कितें जाला पळय. सारको त्रास जाता लोकांक हांगा. मागीर सगळे बोरी दुखतात. बोरी सगळे भाडवली हांव देवून तेरत्या जाणाय. कंटिन्युअसली लोक डायवर्ट करता पासून रोड चुकोवपाक आनी रातचे जर सारके त्रास हेले त्रास की ही लायट पावयना ते वणक्यांक खूब दिसपाक. आनी फुडल्यान तर गाडी आहा जाल्यार फाटल्यान तूं नकळत तें जाता पळय तें कित्याक ती गाडी येवन चल्ली मोदेकात वणको सोडून तूं फाटल्यान आहा जाल्यार तूं वणक्यान. आनी खूब जाण पडलेले आहात. कोण सांगचो ना पूण कोण लागता खूब जाण पडले. तें म्हणल्यार पळय आमी आतां कंटिन्युअसली ते हांव म्हाज्या मनीस घालून ना कितें करून तो व्हडें पुरयता. हांवें PWD सांगलेलें आहा ते अंडरग्रावंड केबलींग ते खणल्यात आनी ते गेले ते नात हांगा. तेंचेंय जाल्लें आहा तें हांगा नात. सो मागीर आतां कितें प्रॉब्लम जाला लोक पडटत आतां व्हडें पुरयतना ते बेला फेर्नांडीस येयले आमच्या वाड्यांतले ते बावडे वयत भितर पडलेले तेजें सगळें तोंड फुटलां आनी कितलोच लोक पडला. आमकांय दूख दिसता. पण आतां दूख दिसता बावडे लोक पडटत आहा आनी इकडे आमी पुरयता तितले चेकान पावस पडटलो. पावस पडटा आनी ते व्हडें पोत्तून उसवतात. आतां कितें सोल्युशन कितें सगळो रस्तो पळय तो इतलो फुटलेलो आसा पळय व्हडले व्हडें पडले लोकांच्यो गाडयो मोडटा लोक पडटात. आतां कितें आहा मातशें जर वत पडल्या उपरांत ताका जेट पेचेर हाडून एक मॅडमीकूय आमी सांगलेलें आहा कितें तें सांगलां आमी धाडटा म्हणून जेट पेचेर मशीन. मागीर तें एकदां तरी वत पडल्या उपरांत जेट पेचेर मारीत जाल्यार मातशें तरी कितें टेम्पररी सोल्युशन हें जातलें म्हणून रावलां आनी कितें करूंक शकता.